पैसे घेणार बस स्टँड त्या टुरिझम त्यामुळे किती दीस ही 45 मिनिट्स घालया घोटोळ्या क्रिसमस फेस्ट मध्ये घाल म्हणतात ते 8 घाल म्हणतात 7:30 चेंज करता त्यांना 15 मिनिट्स असे कर बँड चेंज करणार कोणी मारा आपय मरे ते झाले रे ते करतलो रे रापोर्ट इम्पॉर्टंट रापोर्ट पहिली मारून दवर तू मागीर कोण चीफ गेस्ट आमी वेन्यूचेर आहात आनी आमी हरमला गांवांत आसात बिचाचेर आनी तुमकां खबर आसतलें कितलींशींच वर्सां सी फूड फेस्टिवल हे पणजे जाताले मिरामार आनी आख्या गोंयचे लोक थंय मिरामार वचून हे सी फूड फेस्टिवल एन्जॉय करताले आनी खंय तरी एक चेंज म्हणून आमच्या टुरिझम डिपार्टमेंटान आमच्या कोस्टल बेल्टाक म्हणजे हरमला मांद्रे कॉन्स्टिट्युएन्सीन हांगासर सी फूड फेस्टिवल ते दिला पूण ते अपग्रेड करून दिला अपग्रेड इन सेन्स हांगासर तुमी पळयतात हरमला जावं केरी जावं आमचे मोरजे मांद्रे हांगासर आमचे फिशरमॅन्स आहात आनी फिशरमॅन्स हे आपलो धंदो करता आसतना आपलो वेवसाय करता आसतना हांगासर ते बारीक बारीक टुरिझम कमर्शियल एक्टिविटीजूय करतात सो हे कॉम्बिनेशन ऑफ फिशरमॅन्स आनी टुरिझम हे आमी हांगासर मिक्सअप केला तेका लागून आमी नांव तें दिलां रापणकाराचें फेस्ट विथ सी फूड फेस्टिवल म्हणजे हांगासर सगळीं स्टॉलां सी फूड्स सगळे तरेतरेचे सी फूड्स हांगा स्टॉल्स आसतले आमी रापण मारतले आमचे फिशरमॅन्स हांगासरले लोकल आहा ते व्हडयो घेवन भितर वयतले नुस्तें धरतले परत रापण हातीन कशें ट्रेडिशनल वे ऑफ कॅचिंग फिशीस हे हांगासर ते बिचाचेर आमकां लायव्ह दाखयतले आनी ते नुस्तें धरता कशें धरप आनी कशें काडप ते आमकां सगळ्या आमच्या नात आमच्या स्थानिकांक हांगासले नात आमच्या गोंयकारांक गोंयच्या लोकांक पूण ट्युरिस्ट येतात तांकां सुद्दां हे हांगासर म्हणजे आमी आमच्या गोंयकारांक हे सी फूड फेस्टिवल आनी रापणकाराचें फेस्त हे दाखोवपाचें ट्रेडिशनल वे आमी हांगासर हाडलेले आसा आनी त्या प्रमाणे आमी टुरिझम डिपार्टमेंटा कडल्यान एंटायर प्रमोशन सगळे टुरिझम डिपार्टमेंट करता ताका लागून हांव धन्यवाद म्हणटा आमच्या ऑनरेबल टुरिझम मिनिस्टराक की तेंच्यांनी हे सी फूड फेस्टिवल रापणकाराचें फेस्त हे हांगासर आमकां हरमला गेल्या वर्साच्यान दिलां आनी ते आमी वर्साच्या वर्सा प्रयत्न करतले की हांगा हरमलात ते रावचे आनी जेणे करून हांगा एंटायर टुरिझम येता म्हणजे डॉमेस्टीक आसूं या इंटरनॅशनल टुरिस्ट ते हांगासर येतले हांगा ते एन्जॉय करतले ट्रेडिशनल वे ऑफ कॅचिंग फिशीस आनी ट्रेडिशनल फूड सी फूड हे हांगासर एन्जॉय करपा खातीर आनी त्या प्रमाणे हांगासर आमचो डेट्स आमी 28, 29, 30 म्हणजे 28, 29, 30 ऑफ डिसेंबर हे हांगा दवरला आनी ह्यो फेस्टिवल सिजन क्रिसमस आनी न्यू इयर फेस्टिवल सिजन आनी त्या टायमाचेर मोठ्या प्रमाणात हांगा ट्युरिस्ट येतात आनी त्या ट्युरिस्टान ह्यो आस्वाद घेवचो कित्याक हांगासर म्हणजे वेगळे वेगळे पद्दतीचे पदार्थ करतले हांगासरले स्थानीक गेल्या वर्सा तेंच्यांनी पेज तोराची शीर आनी खारे सुके हे हांगासर म्हणजे फ्री ऑफ कॉस्ट म्हणजे आमचे जे ओरिजीन आहा जेवणाचे ते हांगासर दवरला त्याच प्रमाणे ह्या वर्सा आसतले सो सगळे मागता सगळे एंटायर टुरिस्ट जे येतात तेंच्यांनी हांगासर येवन एन्जॉय करचे आमचे राज्याचे सगळे स्टेटीतले सगळे तालुक्यातले मतदारसंघाचे सगळ्यांनी येवन हांगासर ह्यो आस्वाद घेवचो कित्याक हे आमचे ट्रेडिशनल हो आमचो कल्चर कोस्टल बेल्टाचो आनी ह्यो आमकां प्रमोट करपाक जाय तेका लागून हांव टुरिझम डिपार्टमेंट आमकां फूल फ्लॅश सपोर्ट करतात तशेंच हांव आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक धन्यवाद म्हणटा की तेंच्यांनी अप्रुवल दिले आनी आमकां हांगासर हे करपाक सपोर्ट केलो की हांगासर करपाक जाय म्हणून त्या प्रमाणे आमी हांगासर करतात आनी परत एकदां आमचे एंटायर टीम आहा आमचो अध्यक्ष प्रज्वल फर्नांडीस आमचो पंच हांगासलो तो अध्यक्ष आहा ह्या रापणकाराच्या फेस्टाचो आतां ते आनी एंटायर कमिटी आहा मांद्रेचो सरपंच वायस प्रेसिडेंट आहा आनी इतर सगळे सातान फर्नांडीस पंच म्हणजे सगळे वेगळे वेगळे प्रत्येक कोस्टल बेल्टींतले आमी कमिटी मेंबर्स केल्यात आनी एक कमिटी फॉर्म केल्या जी ऑर्गनायझींग कमिटी आसतले आतां हे सांगता आसतना आमकां खुशी दिसता की तुमी वर्साच्या वर्सा पळयतात आमी आमचे क्रिसमस फिएस्टा करतात
एवरी इयर आणि हो सीझन आसता क्रिसमस फिएस्टा. सो आमी तो क्रिसमस फिएस्ट हेतून जेल केल्लो आहा म्हणजे मिक्स केल्लो आहा जेणे करून फॉर एवरी 3 days 45 minutes ह्यो क्रिसमस फिएस्टाक आसतलो आमचे जेणे करून आमचे स्थानीक जे चर्चीज आहात यूथ ऑर्गनायझेशन्स यंगस्टर्स तांकां कॉर्डिनेट करून जे ते डान्सीस किंवा सिंगींग कितें आसा ते हांगा एवरी डे 3 दीस 45 minutes तांकां आसतले चर्च वायज. आमी इनवायट केल्या एंटायर पेडणे तालुक्याच्या सगळ्या चर्चांचे सगळे पॅरिश यूथ आहा तितक्यांकूय इनवायट हांगासर केला म्हणजे ते मागीर कोरगांव म्हाज्या मतदारसंघाच्यान न्हू म्हाज्या मतदारसंघाक मोर्जी हरमल केरी आमचे डॉन बॉस्को तुयें अशे हे सगळे आसतले पूण आमी भायले म्हणजे कोरगांवचे पेडण्याचे थर्मास हे चर्चीक इनवायट केल्यात जेणे करून सगळे कॅथलीक कम्युनिटी आहा जी सेलिब्रेट करतात. आतां हांगासर कॅथलीक कम्युनिटी फक्त सेलिब्रेट करनासले ते ऑर्गनायज करतात. सेलिब्रेट करतना आमचे हिंदू भावूय सगळे इनवॉल्व असतात जेणे करून आमची दोनूय सगळे कम्युनिटी आहा ते एकी कडेन येतात आनी हो सेलिब्रेट करतात. म्हणजे सगळ्यांक परत एकदां मागता सी फूड फेस्टिवल विथ रापणकार फेस्त आनी आमचे क्रिसमस फिएस्टा सेलिब्रेट करपाक हांगा येवचे. हेतून हांगासर कॉम्पिटिशन 28 तारखेच्यान कॉम्पिटिशन आमचे स्टार कॉम्पिटिशन आसतले जेणे करून आख्या पेडणे तालुक्याचे स्टार जे इको फ्रेंडली स्टार्स करतात ते हांगासर तेंचे कॉम्पिटिशन आसतले तांकां वेरियस प्रायजीस आसतले ते हांगासर एन्जॉय करपा खातीर मागता सगळ्यां कडेन तुमी येवचे हांगासर आनी एन्जॉय करचे. धन्यवाद. मांद्रे कॉन्स्टिट्युएन्सीचे लाडके आमदार जितभाई आरोलकर ह्या म्हयन्यांत ह्या नातालाच्या खुशालकायेच्या सुमयार आमी हांगासर रापणकारांचो दीस रापणकारांचे फेस्त हे घडोवन हाडटात अंडर द टुरिजम डिपार्टमेंट ऑफ गोवा टुरिजम आनी ताचो सगळो भार आमच्या आमदारान आपल्या भुजार घेवन ही 3 दिसाची कार्यावळ ह्या आमच्या मांद्रे कॉन्स्टिट्युएन्सीच्या लोकां खातीर आरांबोलच्या गांवांत घडोवन हाडलेली आसा. तर हे आमचे कार्यावळी वयर थोडीशी म्हायती आतां आमचे हांगासर जमलेले सगळे आसात एक कार्यावळीवर थोडीशी म्हायती दितले आनी त्याच बरोबर आमचे आमदार तुमकां विस्काटावन हाचे वयर फुडली सगळी म्हायती दितले. हे आमचे रापणकर फेस्टिवल संस्थेचो हांव प्रजय फर्नांडीस. सगळे पयले आमच्या चीफ मिनिस्टर CM प्रमोद सावंत, रोहन खावटे टुरिजम मिनिस्टर, तशेंच केदार नायक ऑनरेबल मिनिस्टर आनी आमचो जीत भाई हाका काळजान देव बरें कर म्हणटा. हे आमी सेकेंड टायम आमचे हे फंक्शन आमी हांगा आमचे ऑर्गनायज करता. पयलेच आमी 2017 आमच्या फादर P.O. आल्मेदा हाणें हांगा ऑर्गनायज केल्ले. ताचे उपरांत ड्यू टू कोरोना 2-3 वर्सां बंद पडलें. मागीर खंय तरी आमच्या जीत भाईच्या मतीन येयलें की ते परतून स्टार्ट करून परतून ते आमची परंपरा रापण मॅक्झिमम 60-50% आमचे लोक हिंगाचे फिशरमॅन्स आसा तांकां लागून हे परतून तांच्यांनी एक रापणकाराचो उडास करून ताणें फेस्टिवल स्टार्ट केल्लें. सो सगळ्या लोकांक हे तुमच्या मिडियासून हांव आमंत्रण दिता हे आमचे फेस्टिवल येवचें आनी आमचें जें कितें लोकल लोक कितें करतात तांच्यांनी अनुभवचें. तशेंच आमचो वेन्यू जातलो मेन पार्किंग एरिया आरांबोल आनी हो आमचो प्रोग्राम स्टार्ट जातलो 6 PM शार्प आनी तेच परी आमचे स्टॉल्स आसतले लोकल्स. सो सगळे आमच्या गोंयकार लोकांक तशेंच ट्युरिजम मागता की तांच्यांनी येवन हांगा आमच्या सेलिब्रेशनाक वांटो घेवचो. थँक्यू. तशेंच आमी जे पयले स्टार्ट करतना आमचे भुरगे लोकल भुरगे रापण मारतले ते रापण मारून ती स्टार्ट करप हे आमचें फंक्शन स्टार्ट जातलें. बाब लोकांक कशें एंट्री बी कितें आसता हे आसता? ना लोकांक हांगा एंट्री काय ना, एंट्री फ्री आसा. हे आमचो प्रोग्राम स्पॉन्सर बाय डिपार्टमेंट ऑफ ट्युरिजम तांच्यांनी केल्लो. ओके, थँक्यू. सी फूड फेस्टिवल हो जातलो ह्या म्हयन्याचे म्हणजे डिसेंबराची 28, 29, 30 तारखेर. हाका लागून पयले सुवातेर हांव देव बरें करूं म्हणटा आमचो ट्युरिजम मिनिस्टर हांकां तशेंच चीफ मिनिस्टर हांकां आनी तेच बरोबर आमचो MLA जीत भाई हांकांय देव बरें करूं म्हणटा. तेच परी आमचो ऑनरेबल MLA केदार नायक हांकांय देव बरें करूं म्हणटा. आतां हे 3 दीस जातले तातूंत 28 तारखेर अशे प्रोग्राम आसात. बँड आसतली पर्पल रेन, ब्लॅक शेड प्लस आमचे फामाद सिंगर लॉना, अफ्रोज शेड आनी रियेझा. तेच परी ह्याच दिसा इन बिटवीन 45 मिनटां आमी क्रिसमस
प्रोग्राम दवरलेलो आसा आमच्या पेडणे तालुक्याच्या चर्चीच्या वांगड्या. 29 तारखेर आसतले 24K इंडिया, ग्रॅव्हिटी, ब्रेन वॉश आनी तेरिमिको. 30 तारखेर आसतले फोफ्रंट, द इम्पेरियल, उस्मान आनी साठे. हो जावन आसलो प्रोग्राम आनी मागता तुमचे लागीं सगल्यांनी आख्ख्या गोंयच्या लोकां लागीं ह्या प्रोग्रामान वांटो घेवन हो प्रोग्राम सक्सेसफूल करचो म्हणून. देव बरें करूं.